नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 288 मतांनी लोकसभेत मंजूर जाल्ल्या उपरांत वक्फ सुदारणा विधेयक आयज राज्यसभेत सादर. विधेयकाचेर भासाभास आसा सुरू. चार दिसांच्या थायलंड आनी श्रीलंका भोंवडेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां बँकॉकांत उर्बेभरीत येवकार. 6व्या बिमस्टॅक परिशदेंत प्रधानमंत्री घेतले वांटो. कोंकण रेल्वे मार्गावेल्यान दवर्ली रेल्वे फाटकाक लागसर उड्डाण पूल बांदपाची गरज. राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत केल्या मागणी. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय या तत्वाप्रमाण राज्य सरकार वावुरता. परवरी आयोजित भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे प्रतिपादन. भारतीय नौदळाच्या IOS आगर ह्या तटीय जहाजाची प्रशिक्षण कार्यावळीचो जालो समारोप. आता खबरो विस्तारान. वक्फ सुधारणा विधेयक काल राती उसरा 288 मतांनी लोकसभेत मंजूर जाल्या उपरांत आयज राज्यसभेत अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू हांणी ते सादर केले. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी ते मानून घेतले आनी ह्या विधेयकाचेर भासाभास करपा खातीर 8 वरांची मुजत दिल्या. विधेयकाचे समर्थन करतना मंत्री रिजिजू हांणी दुरुस्ती विशीं विस्तारान म्हायती दिली. हर व्यक्ति, मैं तो इस सदन में एक मंत्री के रूप में बोल रहा हूं, लेकिन साधारण रूप से ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसका तारीफ भी जरूर होगा, और खास करके उन लोगों से तारीफ ज्यादा मिलेगा जिसका इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं. इसलिए सभापति महोदय जी, 1976 में जब वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट को पेश किया गया था, वो कमेटी किसने बनाया था सर? कांग्रेस सरकार ने कमेटी गठन किया, वक्फ इंक्वायरी कमीशन बिठाया. कमीशन ने जब रिपोर्ट पेश किया, बहुत लंबा रिपोर्ट है, मैं जो यहाँ रेलेवेंट है उसको कोट करता हूं. मिसयूज बाय मुतावलीस and the inquiry committee called out the Mutawalis misusing the authority and power and proposed 4 steps to be taken to improve the functioning of the Waqf. भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे वांगडी राधा मोहन दास अग्रवाल हांणी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाक तेंको दिलो. आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है. पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है. मैं आभारी हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस महान विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया. अध्यक्ष सभापति महोदय, हम हिंदू हैं, हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं. हमने लगातार अपनी समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है. इतिहास पर गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हमने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया. हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए. हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, हमने विधवा विवाह अधिनियम लाया. आश्चर्य की बात होती है जब इस समाज की चर्चा होती है, आश्चर्य की बात होती है इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर के, एक गरीब मुसलमान की जीवन की बेहतरी को लेकर के एक बार भी किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया. लोकसभेत 12 वरांच्या वादळी चर्चे उपरांत वक्फ सुधारणा विधेयक काल राती 12 वरां उपरांत 288 मतांनी संमत जाले. या विधेयकान 232 खासदारांनी विरोध केलो. केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरण रिजिजू हांणी हे विधेयक मांडटाना वक्फ मंडळांमदी पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाडची हे खातीर विधेयक सरकारान मान्यताये खातीर हाडला अशें स्पश्ट केलें. भाजपाच्या मित्रपक्षांनी या विधेयकाक तेंको दिलो जाल्यार काँग्रेस, शिवसेना, उभाटा गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट आणि इंडिया आघाडीतल्या घटक पक्षांनी या दुरुस्ती विधेयकाचो खर
विरोध केलो. विरोधी सदस्यांनी सुचयल्ल्या दुरुस्त्यांक सरकारान भायर मारल्यो. विधेयकाचेर दीसभर चर्चा जाल्या उपरांत मध्यान रातीं मतदान जालें. विरोधकांनी हे विधेयक मुस्लीम विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप केलो जाल्यार सरकारान हे आरोप भायर मारले. बहुत विद्वान है, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं. उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक्फ अल औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं. मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या आवश्यकता है. तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां है उसको पूरा करने के लिए हम इस यहाँ पे प्रावधान लेके आ रहा है. एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश का नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे. तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहा है, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं. इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फन्स अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है. गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलिस का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए. मैं उसको सही करके बताना चाहता हूं. मणिपुरान राष्ट्रपती राजवट लागू करपाच्या घटनात्मक प्रस्तावाक लोकसभेन मान्यताय दिल्या. मणिपुरान सामान्य स्थिती पूर्ववत करपा खातीर सरकार जायते यत्न करता अशो हो प्रस्ताव मांडटाना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. मणिपुरान शांतता प्रस्थापीत करप हे सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें तांणी म्हळें. मणिपुरान फाटल्या 4 म्हयन्यांत शांतता आसा आनी संघर्शाक लागून एकूय मरण जाल्ल्याची नोंद ना अशें तांणी म्हळां. मणिपुरान राष्ट्रपती राजवट लागू केल्या उपरांत सरकारान दोनूय पंगडा वांगडा बसका घेतल्या अशें मंत्री शाह हांणी स्पश्ट केलें. कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला. ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी. जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा. और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं. मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनती है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शांति हो, जल्द से जल्द पुनर्वसन हो और जो जख्म लगे हैं उस पर मरहम भी लगाया जाए. लोकसभेन या प्रस्तावाचेर अल्पकालीन चर्चा जाली. तातूंत काँग्रेसचे शशी थरूर, समाजवादी पक्षाचे लालजी वर्मा, शिवसेना उभाटा गटाचे अरविंद सावंत, तृणमूल काँग्रेसीच्यो सयोनी घोष आनी हेर खासदारांनी वांटो घेतिल्लो. 4 दिसांच्या थायलंड आनी श्रीलंका भोंवडे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थायलंडची राजधानी बँकॉकांत पावल्या. बँकॉकांत भारतीय समुदाया कडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां उर्बेभरीत येवकार मेळ्ळो. बँकॉकांत आयोजीत केल्ल्या 6व्या बिमस्टॅक परिशदेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जावपाचे आसात. प्रधानमंत्र्यांचो हो 3रो थायलंड दौरो आसा. ह्या भेटेन प्रधानमंत्री थायलंडचे पंतप्रधान पेंतोगटान शिनावात्रा हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत आनी थायलंड मजगती इश्टागत अदीक घटमूट जातली असो हावेस उक्तायला. आपसी व्यापार, निवेश और बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की. एमएसएमई, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं. रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में सहयोग को बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है. फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ
दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा सुविधा देनी शुरू कर दी है। अमेरिकेन भारतीय प्रमाण वेळेप्रमाण काल मध्यानराती 1.5 वरांचेर आपल्या वेपार भागीदार देशांचेर प्रति आयात मोल लागू केला। ह्या प्रमाण भारतांतल्यान अमेरिकेन आयात केल्ल्या दर एक वस्तूचे 26% आयात शुल्क पडटले। चीनाचेर 34%, युरोपियन देशांचेर 20% आणि जपानाचेर 24% आयात मोल लावपाचो निर्णय अमेरिकेन सरकारान घेतला। जशाक तशे ह्या सिद्धांताचेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी हे आयात मोल धोरण आपणायला अशें अमेरिकन सरकाराच्या सुत्रांनी स्पश्ट केला। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। ओटीटी पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आतां नदर मारूया आयज जाल्ल्या लोकसभा राज्यसभेंतल्या कामकाजांतल्या खबरांकडे। रस्तो अपघाताचो आंकडो उणो जावचो हे खातीर भारत सरकार राज्य सरकाराच्या सहकार्यान वेगवेगळ्यो उपाय येवजण्यो करता अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें। वाहन चालकांक योग्य प्रशिक्षण दिवपा खातीर प्रशिक्षण केंद्रां सुरू करपा खातीर यत्न करूंक जाय अशें मत तांणी उक्तायलां। लोकसभेन उपस्थित जाल्ल्या एका प्रश्नाचेर मंत्री जाप दिताले। The 10,000 already in our country, we have 1,80,000 deaths are there, and because of the truck drivers without license, there are 30,000 deaths are there. So this is the time that in our country we have to make it a standard of international standard about driving training, and it is very important. India is the country in the whole world where you can get driving license very easily. We have to make it with a correct procedure to make it qualitatively, and we are trying for that. दूरसंचार मळाचे स्वदेशी वस्तूंचो वापर करपी भारत हो संवसाराचो 5वो देश जावन आसा अशी जाप दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी आयज राज्यसभेंत दिली। अपग्रेडेशन ऑफ टॉवर्स ह्या विशयावेल्यान उपस्थित जाल्ल्या एका प्रश्नाचेर मंत्री सिंधिया जाप दिताले। मैं आपके द्वारा अध्यक्ष जी हाउस को और देश को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का विश्वास और संकल्प था कि भारत केवल एक सर्विसेज नेशन न बने लेकिन एक प्रोडक्ट नेशन भी बने। टेलीकॉम का विस्तार पूरे विश्व में जिस पैमाने पर भारत में हुआ है शायद किसी और देश में पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है। हमारी 5G रोल आउट विश्व की सबसे तीव्र गति की रोल आउट रही है। हमने करीब 1 साल के अंदर 99% जिले कवर कर दिए और 82% आबादी कवर कर दी। लेकिन जहां तक BSNL का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने एक कदम आगे लक्ष्य धारित किया कि आत्मनिर्भर भारत की नीति के आधार पर BSNL जब 4G का इक्विपमेंट और नेटवर्क लगाएगा तो वो केवल स्वदेशी इक्विपमेंट और नेटवर्क लगाई जाएगी। कोकण रेल्वे मार्गावेल्यान मडगांव शारान दवल्ली रेल्वे गेट लागसर येरादारीची कोंडी जाता ते अडवपा खातीर कोकण रेल्वे मार्गाचेर दवल्ली रेल्वे गेटीचेर उड्डाण पूल बांदचो अशी मागणी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेंत केली।
उड्डाण पूल बांधल्या उपरांत येरादारींतल्यो आडखळी पयस जातल्यो. पुला खातीर आवश्यक ती सुवात उपलब्ध आसा अशें खासदार तानावडे हांणी सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलें. The railway gate at Dovolim in Navelim is creating a great nuisance and problem for travelers. There is a strong demand from public for flyover at this crossing. More than 30,000 people, including residents of Kurtorim, Navelim and Veldi constituency of South Goa district, as well as surrounding villages, including Margao city, will benefit from the much needed infrastructure. Adequate land is available adjacent to the city railway crossing, making the flyover construction technically and logistically feasible. Additionally, no major residential areas will be affected, making the project viable without displacement concern. Vice Chairman sir, this flyover will significantly reduce congestion and accommodate the increased traffic from the upcoming educational hub at Dovolim, which will house over 30 schools from Margao city and surrounding constituencies. I urge the government to take necessary steps for its construction at the earliest to improve transportation for the people of Goa. Thank you, sir. गोंयच्या संस्कृती मळाचेर कोंकणी तियात्राक व्हड म्हत्व आसा. गोंयचे दायज म्हूण तांचें संवर्धन करप गरजेचें अशें मत दक्षिण गोंयचे लोकसभा खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी उक्तायलां. आयज लोकसभेंत तांणी ह्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष ओडिल्लें. Today I rise to bring before the notice of the House a unique and historical significant form of theatre called theatre, which is a concrete theatre existing in Goa for 133 years. Now theatre remains the only popular theatre form in Asia that is truly democratic, secular, community oriented and independent of elite and feudal influences. I request the Ministry of Culture, Government of India to take immediate steps to initiate and support the process of seeking UNESCO intangible cultural heritage inscription for theatre. I would like to place a few demands before the Ministry of Culture. First, recognize theatre as a nationally important cultural tradition and take all necessary measures to ensure its promotion, conservation and documentation. Establish a task force committee under the Ministry of Culture in collaboration with the Government of Goa and representatives from the theatre community to facilitate the process of UNESCO inscription. Third, encourage national and international research, academic collaboration and digital archiving of theatre performances. फाटल्या कांय म्हयन्यान भारत संचार निगम लिमिटेड म्हळ्यार BSNLची कार्यक्षमता वाडल्या अशें प्रतिपादन दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी आयज राज्यसभेंत केल्या. ह्या विशयाचेर विचारिल्ल्या एका प्रश्नाक मंत्री सिंधिया जाप दिताले कि जो हमारे 4G या 2G के भी टावर्स हों, कई जगह बैटरीज की वजह से सुचारू रूप से दूरसंचार की सेवा उत्पन्न नहीं हो पाती और मुझे कोई कठिनाई नहीं है ये कहते हुए कि ये कई जगहों में ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं. तो हम लोग वर्तमान में एक योजना बना रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जहां बैटरी का बैकअप, मीडिया का बैकअप, जहां भी अपग्रेडेशन की जरूरत है BSNL के पूरे नेटवर्क में करीब हमारे कुल मिलाकर 2 लाख टावर्स, आज 2.5 लाख टावर्स पूरे देश में लग चुके हैं. तो वर्तमान में हमारी कंपनी पूरी एनालिसिस कर रही है 2.5 लाख टावर्स की, कि कहाँ बैटरी अपग्रेडेशन की जरूरत है, मीडिया अपग्रेडेशन की जरूरत है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम अगले चरण में ये 1 लाख टावर्स लगाने के बाद वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम लोग करेंगे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांत रिक्त आशिल्ल्या पदांची भरती करपाचे प्रयत्न सुरू आसा अशी जाप केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी आयज राज्यसभेंत दिली. ह्या विशयावेल्या एका प्रश्नाक मंत्री यादव जाप दिताले. 11,567 वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी में टेक्निकल वैकेंसी भी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं. ये पद ऑलरेडी हमने स्वीकृत कर रखे हैं. इन पदों की भर्ती तेजी से हो, और हमने तो बल्कि यहाँ से ये भी गाइडलाइन करी है कि इस 30 अप्रैल तक सारी भर्तियां हो जानी चाहिए. मैंने बताया था फरवरी में भी हमने लेटर इशू किए हैं, सितंबर में भी हमने लेटर इशू किया था.
अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय या धोरणाप्रमाण आपले सरकार काम करता. राष्ट्र प्रथम उपरांत पक्ष निमण्या पावंड्यार या तत्वाचेर आमी काम करता. राजकारणा परस समाजकारणान म्हत्व दिता अशें स्पश्ट मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. काल बुधवारा सुकूर पंचायत सभाघरांत भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यान मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. सावंत उलयताले. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्वरी भाजप मंडळाचे अध्यक्ष विनीत परब, हेर पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि मानेस्त हजर आशिल्ले. हांगासर काम करीत करीत व्हड जाल्या ती भारतीय जनता पार्टी तुमकां एक्सप्लेन केली आनी हांवें मुद्दामूच सांगलें आमी हांगासर टेम्पररी राजकारण करूंक येवंक ना. आमकां टेम्पररी राजकारण करपाक आमी हांगासर येवंक ना आनी राजकारण म्हणजे आमचो धंदोय न्हू हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता. राजकारण हे समाजकारणा खातीर आमी करता. नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी आनी तृतीय आमी ह्या तत्वाचेर आमी करता. लोकां खातीर करता, गोंया खातीर करता. आमकां लोक प्रथम आसा म्हणून तर आमी उलयता आसतना अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय. अंत्योदय म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस. ती जाणटेली आवय आसत जाल्यार त्या जाणटेली आवय घडये कदाचित कोण ना तिच्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पावपाक जाय. तिका रेशन मेळटा काय ना ते विचारपाक जाय. तिका दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना मेळटा काय ना ती विचारपाक जाय. आमची विधवा भयण आसतली आसत जाल्यार तिचो फॉर्म भरला ग्रह आधाराचो काय ना तो विचारपाक जाय. आमचो एखादो अपंग भाव आसत जाल्यार त्या अपंग भावाक रिक्षा जाय काय कितें ती विचारपाक. फोर व्हिलर आमची ते व्हीलचेअर रिक्षा जाय काय, ताका पांय जाय काय, हात जाय कितें हें विचारपाक जाय आनी तें हाडून दिवपाक जाय. हेका आमी अंत्योदय म्हणटा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल बांबोळेच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालय संकुलांत SSB फाट्याक भेट दिवन वेवस्थेची पळोवणी केली. ह्या वेळार गोमेको महाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार, SSBचे नोडल अधिकारी डॉ. उदय काकोडकर, कार्डिओलॉजी खात्याचे मुखेली डॉ. गुरुप्रसाद नायक हजर आशिल्ले. आपल्या ह्या अचकीत भेटेन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी SSBच्या कामाचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृष्टी प्रमाण दर एक मनशाक गुणात्मक भलायकी सेवा उपलब्ध जावची हे खातीर आपले खातें वावुरता अशें मंत्री राणे हांणी म्हळें. पुराय टीम आनी डॉक्टर्सांची टीम सगळे कडेन वचून चॅकींग करून पेशंटा कडेन इंटरॅक्शन करून तेंचे कितें ल्हान भुरगे बी हांगा पेशंट कॅन्सराचे दुयेंस तांकां तेंच्या आई वडिलां कडेन इंटरॅक्शन करून जे आमी सुदरू शकता सोय गोंयचे जनतेक ते सुदरपाक म्हणून आयज इन्स्पेक्शन आशिल्लें. आनी मेन म्हणजे कितें खंय अडचण लोकांक जाता ती अडचणीचो पॉयंट पेशंटा कडेन काय आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान जे कोण येतात तेंचे कडेन चर्चा केल्यार त्यो गोश्टी आमी सुदरू शकता. आनी इवन आयज कर्टन्स गोवा हँडीक्राफ्ट कडेन गेले तर वर्सभर ते पेंडींग आशिल्ले म्हणून हांवें CSRचे थ्रू पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजचे आयज कर्टन्स प्लस बेडशीट्स आमी CSRचे अंडर घेवपाचे आमी ठरयले आसा. कित्याक आमी वेळ आमी काडूंक शकना. कारण इतलेंच आहा कारण पडद्या सारक्यो गोश्टी एक वर्सां आमी लावंक शकना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांवें CSRचे अंडर आतांच सांगलेले आसा. आमचे ऑफिस कॉर्डिनेट करतले पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेज 15 दिसां भितर ब्लायंड्स पासून सगळे बेडशीट पासून सगळे आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी दिवपाचें हांवें ठरयल्लें आसा. ह्या तरेन आमकां काम करूंक जाय. गोंयचे जनतेची एक अपेक्षा आहा की गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हेल्थ सर्विसीस तेंचे खातीर आयज कितलेय पेशंटा कडेन आमी चर्चा केली ते म्हणटा डॉक्टर आमकां बरे सांबाळटात. डॉक्टरांचे खातीर आमी बरे जावंक लागले. आयज ह्या तरेचे एक खंय तरी हें येता न्ही भावना जुळलेली आसता डॉक्टरां कडेन आनी गोवा मेडिकल कॉलेज कडेन. ते आमी बऱ्यापैकी आनी कशी सुदरू शकता आनी सोय आमी कशी आमी मॉडिफाय करून आमी फुडें व्हरूंक शकता हेजेरूच आमची चर्चा चल्ल्या. गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर गोवा अनसीन हे डिजिटल गायड पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकी लोकार्पण जालें. Airbnb हांणी गोंयच्या वेगवेगळ्या पर्यटन थळांची म्हायती दिवपी ही डिजिटल पुस्तिका जारी केल्या. गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो कणो आशिल्ल्या पर्यटन वेवसाया खातीर हे डिजिटल गायड लाभकारी ठरतले असो विश्वास पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायला. Coming back to what we have been talking about is everybody knows about Goa. We have been talking about our pristine beaches, 104 kilometers of beach, the party life, the night life. What Abhay just spoke was one part of the vertical. But very interestingly is the whole story about Goa beyond beaches that we started from 2022, which slowly started getting Airbnb and everybody on board. We started talking about reforms policies and slowly moving across and trying to show that Goa has much more to explore. We started talking about regenerative tourism, which somehow has been catching up throughout the world.
The whole world talks about sustainability, which only minimizes the negative impacts. But we went one step ahead and we called the whole story of regenerative tourism, which today revolves around the whole state of Goa, built around the 4 pillars of economy, environment, society and culture. भारतीय नौदळाच्या IOS सागर या तटीय जहाजाची प्रशिक्षण कार्यावळीचो समारोप जालो. सदर्न नेवल कमांड कोची हांगच्यान सुरू जाल्ली. ही कार्यावळ कारवार मेरेन पावली. 9 मित्र देशांच्या 14 प्रशिक्षणार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीन वांटो घेतिल्लो. खोल दर्यान प्रशिक्षण दिवप ही एक वेगळो अणभव दिवपी कार्यावळ आशिल्ली अशें नौदळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. लोकसभेन संमत जाल्ले आनी राज्यसभेन भासाभास सुरू आशिल्ले वक्फ सुदारणा विधेयक क्रांतिकारी आसतलें अशें मत म्हापशेचे यशवंत शेटये हांणी उक्तायलां. वक्फ कायद्यांत लागून खुबशा वायट गजाली सुरू आशिल्ल्यो ताका ह्या नव्या दुरुस्ती विधेयकाक लागून आळो बसतलो अशें शेटये हांणी म्हळां. तर कालूच वक्फ बोर्डाचें बिल पास जालें. बऱ्या दणदणीत मतांनी पास जाल्लें आसा. 288 विरुद्ध 232 अशें मतांचें बलाबल आसलें. ते पास जावच्या पयलीं बरी 12 वरां चर्चा जाली लोकसभेन. पूण अशी एक समयूच जावन पडल्या की कितेंय बरें करूंक वचत जाल्यार विरोधक आसात ते बोवाळ घालतात. तितून लोकांची दिशाभूल जाता. खरें हें वक्फ बोर्ड प्रकरण जें आसा पळय ते खरंच सुदारपाची अशी गरज आशिल्ली. केन्नाच्यान आतां तो वक्फ बोर्ड आसा आनी लोकांच्यो जागो बळकायत आसा आनी ती विकतात सुद्दां ते पयशे करपाक अशें आसा. सगळो मिसयूज जाल्लो आसा ह्या बिलाचो. त्या खातीर ते जाग्यार घालपाक देशांतर्गत क्रिकेट खेळाच्या 2025-26 ह्या हंगामात नामनेचो कसोटीपटू यशस्वी जयस्वाल गोंयच्या वतीन खेळटलो अशें गोवा क्रिकेट संघटनेचे सचिव शंभा नायक देसाय हांणी म्हळां. कॅन्सर दुयेंसाची जागृताय करपा खातीर GCA पिंक बॉल क्रिकेट सर्त आयोजीत करपाचो विचार करता अशें तांणी सांगलें. आमचे ते एक्सेप्ट केले आनी तेणी आमकां आपूण गोंया खातीर खेळटा म्हण आमकां उतर केलें. म्हणटकीर त्या बाबतींत आमी गोंया खातीर खेळोन तेका आमी आमची टीम लीड करपा खातीर तेजी जबाबदारी दिला आनी तेका सांगलां आनीकूय पळय तूं आमचे खातीर कितें गोंया खातीर करपाक सोदता आनी आमी करया. आमी विथ मॅनेजींग कमिटी आनी आमी बरोबर एक एकूच डिसिजन घेवन आमी फुडें व्हरया. कॉन्सेप्ट मेळ्ळें ग्रँड मॅकडॉनान आपल्या जे मिसीस कॅन्सरा पेशंट आसली ताका लागून तेणी एक अवेरनेस लागून तेणी एक हें केल्लें पिंक बॉलाचें. तेन्ना आमी अशी डिसायड केल्लें की आमी एक पिंक बॉल करतले. पूण हांव सेक्रेटरी रिसेंटली जाल्ले कारणान हांव फुल्ल टुर्नामेंट आनी कॅन्सर अवेरनेस एक प्रोग्राम करूंक शकलो ना. कळ्ळें. पूण आतां कितें आसा एक फायनल तरी खेळयल्या. पूण फुडल्या वर्सा आमी खरेंच एक कॅन्सराचो अवेरनेस आमी हें करतले आनी तेजे बाबतींत तेणी जो पळय तेगे आयडियाज आसा त्यो लोकां खातीर पावोवपाचें आमी काम करतले. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. 288 मतांनी लोकसभेन मंजूर जाल्ल्या उपरांत वक्फ सुदारणा विधेयक आयज राज्यसभेन सादर. विधेयकाचेर भासाभास आसा सुरू. 4 दिसांच्या थायलंड आनी श्रीलंका भोंवडेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां बँकॉकान उर्बेभरीत येवकार. 6व्या बिमस्टॅक परिशदेन प्रधानमंत्री घेतले वांटो. कोंकण रेल्वे मार्गावेल्यान दवर्ली रेल्वे फाटका लागसर उड्डाण पूल बांदपाची गरज. राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेन केल्या मागणी. अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वाप्रमाण राज्य सरकार वावुरता. परवरी आयोजित भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे प्रतिपादन. भारतीय नौदळाच्या IOS सागर या तटीय जहाजाची प्रशिक्षण कार्यावळीचो जालो समारोप. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.